नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. वेंचणूक फेब्रुवारीतूच मुख्यमंत्र्यान कामाक धरलो नीट। ब्रेस्तारा सगळ्या खाती मुखेल्यांच्यो नोकऱ्यो स्किमी उक्तावणाचे शेड्युलाचेर बसका। प्रुडंटाचे मूड ऑफ द स्टेटाची दखल। विधानसभा वेंचणुकेत एसटी समाजाक 12% आरक्षणाचेर हायकोर्टाची गोंय सरकार बाकीचे प्रतिवाद्यांक नोटीस। भारतांत सगळ्याक आरक्षण गोंयांत कित्याक ना? आमदार कोर्टांत। विधानसभा वेंचणुकेची तयारी सुरू। वेंचणूक यंत्रणेन मतदार वळेऱ्यो तपासपाचे काम घेतले हातांत। राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांबरोबर बसका। 5 जानेराक वळेऱ्यांचो फायनल ड्राफ्ट। नाल्ल सुपारी पाडूक पाडेली मेळप कुस्तार। ICARन काढलो उपाय। पाडेलीपणाक फ्लाइंग कोको बोट। केंद्राच्या सर्तींत पयले इनाम। वर्किंग मॉडेलाक बावटो। आणि कोच फेरांदाच्या फुडारपणात FC गोवान पहिली ट्रॉफी उखल्ली। मोहमेडनाक हारोवन जिखलो डुरांड कप। कॅप्टन बेडियाचो गोल। FC गोवा गोंयांत जल्लोशांत येवकार। विधानसभेची वेंचणूक फेब्रुवारीतच जातली म्हूण स्पष्ट। मुख्यमंत्री सरकारी नोकऱ्यो कामाची उक्तावणां बुन्यादी फातर आनी खात्या अंतर्गत स्किमींनी सुदारणा 31 डिसेंबर मेरेन तडीक लावंक सोदता। मुख्यमंत्र्यान हे विशीं खातीं आनी महामंडळाच्या मुखेल्या बरोबर ब्रेस्तारा म्हत्वाची बसका आपयल्या। प्रुडंटाच्या मूड ऑफ द स्टेट सर्वेची सरकार पक्षान दखल घेतल्या। वेंचणूक लागीं पावता तशी सरकारान नोकर भरती प्रकल्पाची उक्तावणां आनी खात्या अंतर्गत येवजण्यांनी सुदारणांक नेट धरला। मुख्यमंत्र्यान सगळी खाती आनी महामंडळाच्या मुखेल्यांची बसका ब्रेस्तारा आपयल्या। मुख्यमंत्र्यान सगळ्या खात्यांच्या मुखेल्यांची 7 ऑक्टोबराक आपयल्या बसका। सगळ्या खात्यांच्या महामंडळांच्या मुखेल्यांबरोबर ब्रेस्तारा सांजे 5:30 वरांचेर बसका जातली। 31 डिसेंबर 2021 मेरेन नोकऱ्यो प्रकल्प हेर कामांचे शेड्यूल मागला। सरकारी नोकर भरतीचे शेड्यूल घेवन मुखेल्यांकडे बसका आपयल्या। नव्या प्रकल्पाचे उक्तावण आनी बुनियादी फातरा खातीर थारयल्लें वेळापत्रकूय मागला। खात्या अंतर्गत येवजण्यांनी सुदारणा केन्ना मेरेन चालीक लागतली ताचें शेड्यूल मागला। प्रुडंटाच्या मूड ऑफ द स्टेट सर्वेचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो। हे पळय, सर्वे तुमी केलो तो डिक्लेअर केलो। सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी सर्वे करता। हाज्या उपरांत आनीक वेगवेगळ्या जाणांचो सर्वे येतलो। सर्वे शेवटी कशें सांगता हांव, सर्वे कोणी कसो केला, कितें केला हेजेर वेगवेगळ्यो गजाली आसा। आय एम नॉट फुल्ली एक्सेप्टींग द सर्वे। पॉलिटिकल पार्टी आमी स्वता सर्वे करता ते आमकां खबर आसा कितें करपाक जाय आनी कितें ना तें। वॉट मॉडिफिकेशन्स कितें करपाक जाय आमच्या सर्वेनुसार आमी करतले। तुमच्या सर्वेनुसार आमी कित्याक करतले? आमी कितें घेवपाक जाय तें घेतले। त्या दिसा आमी सर्वे स्वता करपाचे आसा, त्या अनुसार आमी ठरयतले। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी। अनुसूचित जमाती खातीर विधानसभा वेंचणुकेंत 12% आरक्षण जायच म्हणून याचिकेचेर हायकोर्टाची गोंय सरकाराक आनी हेर प्रतिवाद्यांक नोटीस। सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकाराची ST समाजाक आरक्षण जाय म्हणून याचिका। भारतांत सगळ्याक ST आरक्षण आसा, गोंयांत कित्याक ना काय म्हणून आर्ग्युमेंट। STक 4 सीट मागता। सुनावणी 27 ऑक्टोबराक। आयज आमकां कळपाक जाय की जेन्ना 2 इलेक्शनां मदीं गेल्ली कडेन आसा, आतां परत तिसरी 22 परत तिसरी येतात आनी अजून पर्यंत इतली टायम उरपाचें कारण कितें? आज भारतभर जर आमी पळयलें जाल्यार बाकीचे जे रिजर्वेशन सगळें आसा ते सगळे रिजर्वेशन सगळे कडेन सगळे स्टेटाक ऑलमोस्ट सगळे मेळ्ळे कडेन आसा। फक्त गोंयाक एक मेळ्ळे कडेन ना। गोंयाक तें आसता सुद्दां एक SC आसा। हें जे स्टेटस की आमकां मेळपाक आमचो जो रायट आसा, क्वेश्चन रायट आसा, तो रायट आमकां मेळचो इतलोच आमचो इश्यू आसा। त्या प्रमाणे 24 तारखेर आतां आमकां तांणी रिप्लाय दिवचो पडटलो आनी 27 तारखेर आमची हियरिंग आसतली। ना हाजे आज आमचे 12% जे विशय आसा ताजे पण पळयलें जाल्यार आमचे एक 4 सीट आमकां कन्फर्म आसा। ना हे ST रिजर्वेशन जे क्लियर आसा तातूंत भितर 4 आसा आनी ती 4 आमी मागले कडेन आसा। 2011 जेन्ना आमी सेन्सस जालें आनी 2011 सेन्ससा प्रमाणे सगळ्यो ज्यो स्किम्स आसा ज्यो ST मेळपा जाय त्यो सगळ्यो सविस्तर मेळटा आनी ते चल्ले कडेन आसा। ओन्ली पॉलिटिकल रिजर्वेशन जें आसा तें जाल्ले कडेन ना। सो ताका लागून आमी ताका डिमांड करता।
वेंचणुकेची तयारी सुरू. मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याचे कचेरेन मतदार वळेऱ्यो तपासपाचें काम हातांत घेतलें. सोमारा राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांबरोबर अतिरिक्त मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान बसका घेतली. नोव्हेंबर 1 सावन प्रक्रिया सुरू जाता. मतदार वळेरी, दावे, हरकती आनी BLO खातीर खासा मोहीम. 5 जानेराक मतदार वळेऱ्यांचो फायनल ड्राफ्ट जाहीर. आमची तयारी चालू जाली न्ही, ऑलरेडी तयारी चालू जाली. सो मागीर FLC ही मशिनाची सो रोल आमचो रेडी आसतलो. एंड देन जें कितें नोटिफिकेशन आसतलें इलेक्शनाचें, सो बाकीचें आमचें ट्रेनींग बी चालूच आसा. सॉर्टींग FLC फ्रॉम 26 ऑक्टोबर टेंटेटिवली. 26 October. आनी त्या प्रमाणे आमी तांकां प्रोग्राम जो सांगला तो पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट रोल फ्रॉम 1 नोव्हेंबराक जातलो. मागीर फायलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन्स फ्रॉम 1 नोव्हेंबर 2021 टू 30 नोव्हेंबर 2021. मागीर आमचो स्पेशल कॅम्पेन डेट आसतलें. त्या जाग्यार आमचे BLO जे आसा, बूथ लेवल ऑफिसर, ते पोलीस स्टेशनांनी उपलब्ध आसतले. ते 20 नोव्हेंबर आनी 27 नोव्हेंबर आनी 21 नोव्हेंबर आनी 28 नोव्हेंबर. डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स जातल्यो 20 डिसेंबर आनी फायनल पब्लिकेशन जो रोल आसतलो तो 5 जानेवारी. आमी तांकां हेंवूय सांगलें की आमची जी EVM आनी VVPAT जी मशीन जी आसा ती ऑलरेडी आयल्यात आनी फर्स्ट लेवल ऑफ चॅकींग जें आसा FLC जेका आमी म्हणटा ती स्टार्ट जातली. Good news is that we have been told now कि all the BLOs have been replaced. मोर्मुगांव ACचे जे आमी जॉयंटली इशू रेज केल्लो काँग्रेस पक्षान तशेंच गोवा फॉरवर्ड पार्टीन की सगळे BLOs ताणें रिप्लेस केला म्हणून आमकां मिटिंगेन कळयल्लें आसा. बालभवनाचे शिक्षकांचे मानधन वाडयतले. ते बरें काम करतात म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तोखणाय केल्या. गोमंत बालभूषण पुरस्काराचे कार्यावळीक मुख्यमंत्र्यान घोशणा केली. गोंयच्या 7 भुरग्यांक ह्या सुवाळ्यांत गोमंत बालभूषण पुरस्कार भेटयले. बाकीच्या स्कुलांच्या आर्ट्स आनी म्युझिक शिक्षकांनी बालभवनाच्या शिक्षकां भशेन काम करचें म्हणून मुख्यमंत्र्याचो शिक्षकांक उलो. आमी आतां पर्यंत हे सगळे जे फक्त म्युझिक, आर्ट, कल्चर इतक्या पुरतेच पळयताले, बट आतां सायंटिफिकल्या नदरेंतल्यान पळोवपा खातीर आमी सगळे भुरगे हे खूब बऱ्या पद्दतीन फुडें वयतले अशें म्हाका दिसता. आनी त्या बालभवना कडेन तो खूब बऱ्या पद्दतीची आत्मीयता, सगळे जाण बालभवना कडेन एटॅच्ड आसात. बालभवनांतलें बरें काम जे आमी फक्त 7 जाणांक जरी आतां बालभवन पुरस्कार दिवपाक शकले जाल्यार पुराय गोंयभर अशाच पद्दतीचे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत फुडें आशिल्ले खूब भुरगे आसतले आनी निश्चितच ते खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हे पुराय तरी करचें. गोमंत बालभूषण पुरस्कार जेंकां मेळ्ळा तांच्या करियराची सुरवात जाल्ली आसा हांव म्हणटलो. तांची नुकतीच खंय तरी करियराची सुरवात जाल्या आनी एक आयच्या दिसा निश्चितच सांगता बालभवनाच्या इन्स्ट्रक्टरांचो विशय खूब दीस म्हज्या कडेन पेंडींग आसा, बट निश्चितच तेज्या कडेन पळयता आसतना तुमी करीत आसलेल्या कामाची दखल घेवन तितूनय बी बदल केलो वयतलो हें आयज हांव निश्चितच सांगता. ऑनरेरियमानूय बी तांच्या निश्चितच इन्क्रिमेंट आसा हो केलो वयतलो आनी तुमी करीत आसलेल्या कामाची आमचे जी बालभवन आसात, केंद्र आसात, थंय भेट दियात, पळयात आनी जर तुमकां कितें कमी दिसता थंय जाल्यार आमी ते कंप्लेन बॉक्स दवरला, हांगाय दवरलात. आमची सद्या डिरेक्टरी रेडी जाता, करता आमी नवी डिरेक्टरी. तेजेर तुमकां सगळ्या आमच्या आर्टिस्टांचो सगळे जे रिसोर्स पर्सन आसात प्रत्येक 52 सेंटर्स तेंचो तुमकां मोबायल नंबर, तेंचो एड्रेस गावतलो. हालीं तेंपार पाडेली मेळप सापूच कुस्तार. ICAरान हाचेर उपाय म्हणून नाल्ल पाडूंक ड्रोनाचेर चलपी रोबोटीक मशीन फ्लायींग कोकोबोट तयार केला. कोकोबोटाक केंद्राच्या सर्तींत पयलें इनाम मेळ्ळां. हाचो वर्किंग मॉडेल तयार करूंक केंद्राची मान्यताय मेळ्ळ्या. मॉडेल तयार जावंक 2 वर्सां लागतलीं. ICAराक फंड मेळटकीच काम सुरू जातलें. नाल्ल सुपारी पाडूंक पाडेली मेळप कठीण. मेळत जाल्यार दिसवडो परवडपाचो ना. पाडेल्यांचे शेड्यूलूय बिजी. शेतकी मळार संशोधनाचो वावर करपी पोन्ने गोंयचे ICMRान हाचेर उपाय काडला. तांणी ड्रोनार चलपी रोबो फ्लायींग कोकोबोट केला. वर्किंग मॉडेल तयार करूंक 40 लाख रुपया खर्च येतलो.
तयार जावंक 2 वर्सां तरी लागतली. पैडलीज है जो कोकोनट हार्वेस्टर है उनकी बहुत कमी है और एक्सपेंसिव भी बहुत है, मिलने भी मुश्किल है, चैलेंजिंग प्रोफेशन भी है, रिस्की भी है. कैसे पैडलीज की लाइफ को हम सिंपल कर सकें, तो वी हैव कम आउट विद ए वेरी वंडरफुल आइडिया जिसका नाम है फ्लाइंग कोकोबॉट. तो हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर देसाई साहब हैं, उनका वो आइडिया था. तो गोवा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर हमने एक कंसेप्ट भारत सरकार को दिया था. दैट कंसेप्ट हैज़ बीन अवार्डेड फर्स्ट प्राइज. अभी उस पर काम चल रहा है. दैट प्रोजेक्ट नीड्स लॉट ऑफ मनी, अबाउट 30 to 40 लाख रुपीज इज रिक्वायर्ड. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भारत सरकार से या गोवा की सरकार से हमें वो पैसा मिले, सो दैट वी कैन कम आउट विद दी वर्किंग मॉडल ऑफ दैट फ्लाइंग कोकोबॉट जो ड्रोन बेस्ड है. और वो जब मार्केट में आ जाएगा, क्लीनिंग ऑफ दी क्राउन, जो कोकोनट के पत्ते साफ़ करने पड़ते हैं पहले, और कोकोनट के तोड़ने के लिए, उसके स्प्रे के लिए सारे काम वो फ्लाइंग कोकोबॉट एक ही बार में कर देगा. बिल्कुल बात हुई है गोवा स्टेट से, दे आर वेरी एक्साइटेड. अभी मैंने उनसे फंडिंग की बात नहीं की है. फंडिंग के लिए मैंने 50 लाख रुपए माननीय अभी कृषि मंत्री जी यहाँ पे आए थे, कैलाश चौधरी जी, उनके सामने मैंने प्रस्ताव रखा है. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. टेंडर काडिनासतना कला अकादमीचे रिपेराक कॉन्ट्रात कसो दिलो काय म्हूण हायकोर्टाची गोंय सरकाराक नोटीस. दुरुस्ती काम सामकेंच अर्जंट आशिल्ल्यान टेंडर प्रक्रिया पुराय जायसर रावप शक्य नाशिल्लें म्हूण सरकारान सोमारा सुनावणे वेळार जाप दिली. गोंय सरकाराक एफिडेवीट फायल करून कोर्टान प्रास दिला. सुनावणी 18 ऑक्टोबराक दवरल्या. साश्टींतलो युनायटेड क्लब ऑफ उतोर्डा खेळ, शेतकी, सामाजीक बाकीच्या मळांनी बरो वावर करता. ताची देख घेवन बाकीच्या क्लबांनी तसो वावर करचो म्हूण खेळा मंत्री बाबूचो उलो. एसएजीचे वर्स 2018-19 बेस्ट क्लब पुरस्कार युनायटेड क्लब ऑफ उतोर्डाक फावो जाला. पर्वरी सचिवालयांत जाल्ल्या पुरस्कार वांटप सुवाळ्याक बाबू उलयलो. जशें तुमचे क्लब काम करता तसो आमचो गव्हर्नमेंटूय आनी काम करता. आज तुमी जाणा आसता नॅशनल गेमी खातीर आतां आमी 36 गेमी जावपाच्यो. तेजे खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचो उबो आहा सगळी कडेन. व्हडले व्हडले स्टेडियम आमचे तयार आसा. हे बेस्ट स्टेडियम करून कांय फायदो ना. तेजे भितर लॅब तयार जावपाक जाय, गेमी तयार जावपाक जाय, खेळ तयार जावपाक जाय. तेजे खातीर क्लबांनी काम करपाक जाय. ते एक एग्जाम्पल तुमच्या की कांय भितर जाता. कारण आमकां खाली स्टेडियम तयार जाल्ले जायना. आमकां तेजे भितरल्यान इंटरनॅशनल लेवलाचे खेळपी प्लेयर तयार जावपाक जाय. त्या प्रमाणे आमचे प्लेयरूय आहा. म्हणून अशे क्लब मुखार येवपाक जाय म्हूण आमची मनांतल्यान इच्छा. आनी तुमचो क्लब खाली स्पोर्ट्सान न्ही, सगळ्या हाजे भितर मुखार. We have a music school, a GMTC center, a medical facilitation center, farmers club, and in social service we help the needy, downtrodden and poor of our society. We may be the only club in Goa to visit our Hindu brethren during the Ganesh festival, and we may be the only club in Goa to have a strong 35-member youth wing. All these work and whatever we do, your department is already aware of in the award-winning manual. भाजयुमन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल 22 in 22 CM ट्रॉफी दवरल्या.
स्पोर्ट्सांत क्रिकेट, फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, कॅरम, बॅडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, कबड्डी आसा. संस्कृतीक सर्तींनी ग्रुप डान्स, सोलो सिंगींग, घुमट आरती, फुगडी, ड्रॉइंग, रांगोळी सर्ती. 30 ऑक्टोबर ते 13 डिसेंबर मजगतीं सगळ्या मतदारसंघांनी महोत्सव चलतलो. फायनल मनोहर पर्रीकाराचे जयंती दिसा 13 डिसेंबराक. स्पोर्ट्साच्या अंडर आमी क्रिकेट टोर्नामेंट जातलो, तसोच फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, कॅरम, बॅडमिंटन, पावर लिफ्टिंग आनी कबड्डी. आनी कल्चरल इव्हेंट आसा तितून ग्रुप डान्सिंग आसा, सोलो सिंगींग आसा, घुमट आरती आसा, मागीर फुगडी आसा, ड्रॉइंग आसा आनी रंगोली आसा. अशे 13 इव्हेंट ह्या CM ट्रॉफीच्या अंतर्गत जावपाचे आसा. 30 तारीख ती फुडली 13 डिसेंबर मेरेन. 13 डिसेंबर आमचो मनोहर भाईचो बर्थडे आसा, ते दिसा ती फायनल जातली आनी 30 ऑक्टोबर ते फुडली 13 डिसेंबर मेरेन हो इव्हेंट आसा तो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन चलतलो. आनी ह्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीसून सगळे जे तिनूय आसा इव्हेंट्स आसा तितून आमचे युवा मोर्चाचे तशेंच प्रत्येक जे यूथ आहा कॉन्स्टिट्युएन्सींतले ते सगळे पार्टिसिपेट जातले. पारितोषिकांचें हें आशिल्लें एक स्पर्धा महोत्सव गोंयांत घडून नाशिल्लो. ह्या 2-3 वर्सांनी हे कांयच गजाली जावना आनी त्या खातीर भारतीय जनता पार्टी आनी युवा मोर्चाच्या संयुक्त हातूंत भितर ही कार्यावळ जातली. समविचारी सेक्युलर पक्ष आनी उमेदवारांक एकठांय हाडूंक काँग्रेसीनूच फुडें सरचें पडटलें. गोंयांत सगळ्याक BJP सरकारा आड वारें म्हूण पर्वरेचो आमदार रोहन सांगता. नवे पक्ष आयले तरी गोंयकार खंय विचार करून मतां मारपाचे. गोवा एमॅच्युअर्स बॉक्सिंग असोसिएशनाचे PCक रोहन उलयलो. बॉक्सिंग संघटनेन 7 ते 9 ऑक्टोबर मजगतीं पेड्यां स्टेट चॅम्पियनशीप दवरल्या. म्हाका दिसता खंय नाल्यार खंय काँग्रेसान हो रोल घेवचो पडटलो टू एन्श्योर दॅट एवरीबडी कम्स टुगेदर, वेदर रिजनल पार्टीज, लायक मायंडेड पीपल, एवरीबडी कम्स टुगेदर एज ऑन वन युनायटेड ऑपोजिशन अगेन्स्ट द प्रेझेंट BJP. चडशा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी पळयलें जाल्यार सरकाराच्या विरुद्ध वारें भरपूर आसा. आज नव्यो पार्टीज आयल्या, ममता बॅनर्जीची TMC आयिल्ली आसा, बट शी इज सपोज टू बी अ पार्ट एट द सेंटर एज युनायटेड ऑपोजिशन फॉर 2024 प्रायम मिनिस्टर इलेक्शन्स. आतां ते थंय वेगळें, गोंया वेगळें, कितें कितें आसा ही म्हाका दिसता गोंयकारूय पळयत आसात आनी गोंयचे लोकूय पळयता आसतना खूब हुशार आसात. दे नो वॉट टू रीड, हूम टू वॉट अँड हाव टू डू इट. सो म्हाका दिसता 1 म्हयन्या भितर सगळें राजकारण उक्तें जातलें. तातूंतल्यान कोएलिशन कोण करतात, कोएलिशन कोण करना, सेक्युलर वोट्स फोडपाक कोण येतात, कोण डिवायजीव वोट्स खेळपाक हांगा घेवन येतले पार्टीज, हें सगळें म्हाका दिसता ह्या म्हयन्या भितर दिश्टी पडटलें. ज्यो खंय जॉयन जावपाचें आसा, कितें आसा, हें आमच्या लोकां कडेन चर्चा चालू आसा सध्या आनी योग्य ते निर्णय आमी योग्य त्या टायमारूच घेतले. आज आमी ऑक्टोबर 7 ते ऑक्टोबर 9 आमी स्टेट चॅम्पियनशीप ऑर्गनायज करून घेता पेड्यां, वीच वील बी फॉर 3 days, where this championship will allow in boys and girls to participate in 4 categories: sub-junior, junior, youth आणि elite. आमी सरकारा कडेन मागणी केल्ली आसा, व्हडलो ग्रांट न्ही, एक 2 लाखाचो ग्रांट मागिल्लो आसा. कोच युआन फेर्नांदाच्या फुडारपणांत FC गोवाक पयलो किताब. डुरांड कप फायनलींत FC गोवान मोहमेडन स्पोर्टिंगाक हारोवन करंड उखल्लो. कॅप्टन एडू बेडियान एक्स्ट्रा टायमात गोल मारून जैत निश्चित केलें. FC गोवाक इनाम म्हूण 40 लाख, मोहमेडन स्पोर्टिंगाक 20 लाख मेळ्ळे. जैतिवंत FC गोवाक दाबोळे जल्लोशांत येवकार. Happy for the supporters and happy for the club, but we are thinking now in continuing pre-season, the most important for us. I mean, I think it was good to work together with the foreign players, also young players, and we are happy about this. But okay, the next time the most important is to keep focused now in
in this month. I think it's good for the young players, also for the club, but don't forget it is for us the most important is continue working because exit ESL so in 1 month. Thank you. All of them played very well. Came for the victory, so we got it and we played well. How do you? It's been long that this cup wasn't in Goa, so at last we got it. We have come here to welcome the team. We're very happy after winning the first trophy of the season, and hopefully this is not going to be the only trophy. We'll win more trophies. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप आणि जिओ टीव्ही ॲपाचेर. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.